शिंदेजीने IIT अपोज केला. अपोज सरकार विनिमय करता त्यानंतर त्याचे डिसिजन नाही. सरकार विचार विनिमय करतले आणि त्यानंतर त्याचे डिसिजन नाही. ग्रामसभे ओपोज जालो हेचो अर्थ ते जायना अशें कांय ना. किंवा जाताय अशें ना. तांणी तांचो प्रश्न मांडला. सरकार कितें करपाचें तें करतलें. ओके. आनी एक इशू म्हणजे फाटल्या दिसांनी मोपा एक इव्हेंट जाल्लो तेजेर 2 करोड कितें वेव 2 कोटी कितें वेव्स केल्या म्हणून ऑपोजिशन खरें बोबाळ घालता. ऑपोजिशना इश्यू असो केलें ना. 2 कोटी जर वेव केल्या ते दिनदवळीकरान केल्या कोणी केल्या हें तरी ताका खबर आसा. नंबर 2 डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्ल्या कारणान ती म्हजी जबाबदारी आसा. जेन्ना खंयचेंय गव्हर्मेंट जेन्ना मेन डिसिजन घेता तें कॅबिनेट डिसिजन असलें जाल्यारूच असले वेव दितात. म्हाका तें पळोवचें पडटलें कारण इश्यू खूब आसता. म्हाज्या लक्षांत ना तो इश्यू कॅबिनेट आयला की ना. कॅबिनेटा जर इश्यू आयला कॅबिनेटा मार्फत जर तें जालां जाल्यार तें रिकन्सिडरेशन करपाची जबाबदारी ही परत कॅबिनेटाची आसता. सो हांव तातूंत लक्ष घालून तें पळयतलो आणि त्यानंतर ताचेर शिटवत करतलो. बट यू आर नॉट अवेअर अबाउट दिस थिंग सर. कशें आसता हाय पावर कमिटी आसता. हाय पावर कमिटी इज एग्रीड एनीथींग. हाय पावर कमिटी मेंबर म्हणून सुदीन ढवळीकर ना. थंय हाय पावर कमिटी कोण आशिल्ली ती पळोवची पडटली आनी हाय पावर कमिटीन जें डिसिजन घेतलां तें आमी इम्प्लिमेंट करता. तें सगळें पळोवचें पडटलें आनी त्या नंतर ताचेर शिकवचें. हाय पावर कमिटी आसता. लक्षात आयलें. हाय पावर कमिटी नॉमिनेट केल्ली ती डिसिजन घेवपा. ती एकूच इलेक्ट्रिसिटी न्ही. देर वॉज नंबर ऑफ डिसिजन. बेस्ड ऑन दॅट हाय पावर कमिटी हॅज टेकन नंबर ऑफ डिसिजन. हें पर्टिक्युलर डिसिजन त्या हातूंत आसतलें. इट वॉज अ क्लब. तो एकूच आमचें नाशिल्लें. सगळे हेजो क्लब सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता रस्ते PWD बाकीचे ट्रान्सपोर्ट हे सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता तें हाय पावर कमिटी डिसायड करता. सो हे 2 कोटी वेव्स केल्या ते तुमच्या हातीन कांयच ना. तुज्या लक्षांत येवना अजून. हाय पावर कमिटीन जर तातूंत घालून तें जर हें करून एप्रुवल जर कॅबिनेटाक घेतला जाल्यार परत रिव्यू घेवपाक कॅबिनेटाक वचचें पडटलें. सो कॅबिनेट हेजे हाय पावर कमिटी बी आसा. कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तें वेव केला की ना तें पळोवचें पडटलें. बट अकॉर्डिंग टू यू सर डू यू थिंक इट वॉज अ रायट डिसिजन सर. कारण म्हजे कडेन No, but the 2 crore has been 100 buy- फायल डिक्लेअर करून कित्याक कारण खुबशे लोक सुद्दां बोबाळ करताले. कित्याक लोकांची पेनल्टीज आहात त्यो सरकारान जेन्ना ऑपोजिशनान सर जेन्ना आवाज केलो तेन्ना खंय ना खंय लोकांपेक्षा तुमी चड उलयता अशें म्हाका दिसता. लोकांक पेक्षा मिडिया जर चड उलोवपाक लागले जाल्यार तें चड जाता. सो म्हजें तुमकां रिक्वेस्ट आसा की तुमी हेचेर मातशें शिकोवत करपा जाय. आमी कितें सांगलां 3 म्हयने दिया. आमी सगळे जाग्यार घालता म्हणून जेन्ना स्मार्ट मिटराचो आनी लोडाचो प्रॉब्लेम आयलो. आजून 3 म्हयने जावना न्ही. लेट अस कंप्लीट 3 मंथ्स. 3 म्हयन्यांनी जर सगळें जावना कारण हो म्हयनो कसो आसा आमकां जी बिलां आतां येता ती मे म्हयन्याची आनी पेंडींग एप्रिलाची येता आनी जून म्हयन्याची. आतां हे जून पावस डिले जालो. सगळ्या चडशा लोकां कडेन AC आशिल्ले. भरमसाट बिलां AC लागून येयल्या. हेजें पळयलें जाता. पूण हांव परत सांगता आय वॉन्ट टू स्टडी. So in the coming day the bill will get reduced according to you. डेफिनेटली. कारण आतां लायट कमी वापरपाक लागले. AC वापरपाचें बंद जाल्यार फॅन जे 5-5 नंबराचेर फॅन चलतालो तो आतां 1-2 फॅन जाता. म्हणजे ताची स्पीड कमी जाता. सगळें घरान जालां. म्हज्याय घरान जालां. लोकांचें कितें उलया म्हज्या घरान जालां. ओके. सो प्रत्येकाच्या घरान जालां. सो लेट अस गिव देम 2 months मिनिमम. तांकांय म्हूण काम करपा जाय ऑफिसर ते. आनी एक गजाल म्हणल्यार तुमी आतां मोडकय हांवें कितें सांगलां हांव युतीचो फॉर्मुलो यूज करता. फोंड्या हांव काम करता. सो फोंड्या डिसिजन हें म्हणजे 64% 100%. मात आसा तुमची तयारी फोंड्या? सगळे कडेन आहा. फोंड्याच कित्याक ह्या फाटी तुमी फोंड्याच्यान
वेंचणूक लढतले हांव इतलेंच सांगता युतीच्या धर्मान हांव मुखार वता. पूण नोव्हेंबरान आतां इलेक्शन जातलें म्हणून ते सगळे कडेन ना, डिसेंबरा नंतर जातलें कारण 3 म्हयन्यांत सगळीं इलेक्शनां 5 इलेक्शनां जावपाक But there is a जाय आमचें जर पयलें जालें जाल्यार तें डिसेंबरांत but there is a chance that if डिसेंबरान हे जातले जावंक शकता आमचें पयलीं जाल्यार डिसेंबर जातलें लास्ट जाल्यार फेब्रुवारी. so if you sit on the Fonda side, so there is a any impact will be there. It will be very difficult for you to contest कितले from the- शुअर आहात तुमी? तुमी ठरोवपाचें आनी लोकांनी ठरोवपाचें डिफिकल्ट आहे. प्रत्येक मनीस हो आपूण 100%च म्हणटलो न्हय. शेवट मिडिया पत्रकार आनी पिपल शूड डिसायड. चल ओके बरें थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.